ही प्लांट फिल्टर प्लांट हे फिल्टर प्लांटचे हे उदक हितून इजिली गेलं आपल्या गेले सारखे शॉर्टकट ते पाय घोळना का आणि आपल्या कनेक्ट केला बॉडी आमचे सगळे कनेक्ट हो गोंयकारांक गेलो शेत काबार करपाचो प्लांट हय ही गोंयकार पयलीं शेत रोयताली ह्या व्हडा हिंग कितें आहा तें चोय आतां आनी हो प्लांट केलो आहा तेमी हे प्लांटाक कितें कितें यूज जाता तें येवन तेमी सांगचें मातशें खंय तेका कितें आहा तें हय तें डायरेक्ट टॉयलेटाचें उदक थिंग फकीरबांदासून डायरेक्ट आख्खे टॉयलेटा उदक डिस्चार्ज जाता हें चोया हिंगसून आनी हें डिस्चार्ज जायन आख्खें वयता तें व्हडांतल्यान हो डायरेक्ट थंय रिवर साला हो रिवर साल म्हणपा उरना हें चोय गिमा कितें आसलें आनी आतां कितें जालें तें चोय आनी हो ओड आख्खो रिवर साला टच जाला आनी रिवर साला म्हणजे हें डिस्चार्ज सगळें वेस्ट आहा तें टॉयलेटा उदक सगळें डिस्चार्ज रिवर सालां गेलां ही गोंयकारांनी शेतां काबार करपाक हे प्लांट घालप हे भाशेन गोंयकारांचो मातशें तुमी धोड उक्ती कराय तुमगेले हे प्लांटा नांवार आनी केसो नांवार आनी रोडा बायपासा नांवार हे जे कोताय चोय हे तुमगे धोड उक्ती कराय आनी हो प्लांट कितें करपाचो चोय हे प्लांट तो चालू आहा यूज जाता हे प्लांटा मशिनरी कितें चलता जाल्यार चोय आवाज आहा कांय ना फकत हे नांवां एक आहा प्लांट आनी थिंग कोणा दवरले आनी हे चोय हे डिस्चार्ज जावन येता तें फकीर बांदारसून टॉयलेटा उदक आख्खें फकीर बांदार गव्हर्मेंट टॉयलेट बांदलो आहा आमगे प्रॉपर्टींग तें डिस्चार्ज जावन हिंग येता हें उदक आमी टेस्टिंगा धाडटले कळ्ळां न्ही हें उदक टेस्टिंगा धाड आमकां दाखोवपा जाय हे आख्खे रिवर साला लागून हांवें गेले ते 5 वर्स पयलीं 2 वर्स 1 वर्स भर हांवें केस झगडली कलेक्टरांक घान रिवर साला कडेन झोपडपट्टी येताल्यो त्यो आडायल्यो लोकांनी म्हाका सपोर्ट केलो तेच भशेन सपोर्ट करचें हें चोय कितें जाता तें चोय हे आतां गोंयकारांगे शेत गोंयकारांगे उरनाय ते तुमगे शेत काण घेयनाय तुमगे आयडेंटिटी काण घेताय ही आयडेंटिटी सांबाळाय तुमगेली आयज म्हणटाय तुमगे शेत दी हाल म्हणटा तुमगे घर दी पर म्हणटा तुमगे बायली दी सो आतां तुमी हुशार जाय जागाय आमी जाग जाले तुमी जाग जाय आमी आहाय तुमचे बराबर आनी चोयताय कोण येताय ते आनी हो रिप्रेजेंटेटीव आमी कितें कोण रिप्रेजेंट कोत्तो मातशें चोवूंक जायो कित्याक कोण सांगला मुको कितें प्रूफ आहाय ते हांव टायम येयलो म्हणटरी रिपोर्टर येता तेन्ना दोतलो हे आमी हिंगा शेतां इन्स्पेक्शन आयिल्ले बरें म्हणलें न्हू हें चलत तें न्हू हें आनी हेजे फुड्यान चलपा ना आं आनी कितें जाता तें हें फकत हांगा डिस्ट्रॅक्शन आनी कांय ना कांय बरें पडना हें चोयल्यार हें सगळें हिंगा ओपन करून दवरलो आहा सगळें आतां तें हेचोय कांय वचना तें पोतून येता तेशें वसा भितर वचना हें जायना तितून वचना सेवेची कांय वचना सगळें तें शेतां वयता आनी शेतान वयल्यान लोकांनी शेत कितें करून रोवपाचें शेत कितें करून रोवपाचें तुका दिसना हें सगळे प्लांट केले ते हे शेतकारांगेले शेत काबार करपा लागून हो प्लांट केले म्हणून मोटिव्ह तो तेंगे मोटिव्ह कोता तेम चोयल्या ही सारकी ही एरिया सारकी बरी आहा मू सो तेंका ते कन्वर्ट करूंक जाय बाय एनी हाव बाय हुक बाय क्रूक तेम प्रॉमिस केलो आहा खंय हे शेतां तुमी बी कोणे रोयची न्ही आमकां दिवचें रावपा आमकां केन्ना जावपा ना केद ना जावपा ना आनी आमी करूंक दिवपा न्हय करूंक दिवपा न्हय केन्ना जावपा ना हाडची केन्ना दिवपा न्हय आमी तुका सपोर्ट करताय तुमच्या लोकांक आमी सपोर्ट करतले इतलें जाय थँक्यू आतां हितू जालें म्हणटरी हांव बाकी मुगे शेतकार भावांक आनी गोंयकार भावांक उलो माता तुमी जाग जाय उब रावाय होच टायम आहा उब रावपाचो आतां दाखोवया गोंयकार कितें ते देव बरें करूं ओके हें हांव हो आमगे हे सगळी झोपडी आहाय ते आमगे हितून आहाय कळ्ळें तुका न्ही आमगे हितून हें जावन आहा दैवज्ञ हॉल आनी हें आमगे शेत हे शेतां मदल्यान रस्ते येयलो तो आनी हें इल्लिगल एनक्रोचमेंट पयर थिंग मुखार आसलो ते आमी काण उडयला आनी हें आहा तो ह्यो 1 2 3 4 5 6 झोपडी येयले इल्लिगल ह्यो इल्लिगल एनक्रोचमेंट हेका आमी डिवायड केला डेप्युटी कलेक्टरा ह्यो म्हण उडयची म्हूण कित्याक तें आमी कन्सर्न करूं ना
करे। ऐसा मत करो तुम, ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं मिलेगा। अच्छा नहीं लगता, बोलो उनको, अच्छा नहीं, अच्छा ऐसा करेंगे तो अच्छा नहीं होंगे। ऐसा नहीं, हम तुम्हारा जगह देगा नहीं, ऐसा नहीं करेगा बोला तो धमकी दे रहा है हमको। दे दो घर। साल छोड़ के अभी आते हैं, अभी आके बोलते बोले तो क्या बोलते? हमको पूछ के बांधा था, साल फिर पड़ा था, हमको पूछ के बांधा था। अपना अरे 2 वर्ष अरे बहन जी बाबा बराबर है, हमको पूछ के नहीं बांधा था, नहीं जानते नहीं।